नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भलायके कडेन दुर्लक्ष आनी न्हिदेंत आसतना उलटी जाल्ल्यान श्वास घुस्मटून ऋषी नायराक आयलें मरण. विद्यार्थी घेतालो डिप्रेशनाची वखदां. दोतोर मधू गोडकिरेकाराची म्हायती. ईदाच्या जुलुसा वेळार मोहम्मद पैगंबराचेर अनवळख्यांनी केले फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट. वास्को जाल्ली तणावाची स्थिती. आक्षेपार्ह कमेंट करप्यांचेर करची खर कारवाय. वास्कोच्या मुस्लीम भावांची मागणी. कोलवार जेलींतल्या कैद्याकडेन सापडले 12 मोबायल. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला गुळे वखदां विरोधी पंगडाची कारवाय. फुडलो तपास सुरू. बांबोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय जातलें पुराय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती. सभापतीच्या निवडी खातीर सप्टेंबराच्या 25वेर आपयलां एका दिसाचें अधिवेशन. सभापती रमेश तवडकराच्या राजिनाम्या उपरांत रितें आशिल्लें पद. भाजपा वतीन गणेश गांवकार सभापती पदाचे उमेदवार. म्हजी बस येवजणेंतल्यान सुदारतली गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. सांखळी मतदारसंघातल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर सुरू केल्यो 4 इलेक्ट्रीक बसी. आतां पळोवयात खबरो विस्तारांत. भलायके कडेन दुर्लक्ष तशेंच न्हिदेंत आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुस्मटून बिट्स पिलानी महाविद्यालयाचो विद्यार्थी ऋषी नायराक मरण आयलें. पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ऋषी नायराच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां अशी माहिती मडगांव उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या फॉरेन्सिक विभागाचो मुखेली दोतोर मधू गोडकिरेकार हांणी दिली. विद्यार्थी डिप्रेशनाची वखदां घेतालो. बिट्स पिलानी महाविद्यालयांत मरण पाविल्ल्या 5 मदल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें मधू गोडकिरेकार हांणी स्पश्ट केलें. बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात मूळ बंगळूरच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलानी कॅम्पसात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्या म्हयन्यांत 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. 1 म्हयनो लेगीत जावना आनी बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रस्न सगळ्यांकूच पडिल्लो. आतां ताच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां. ते म्हळ्यार ताचे भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुस्मटून ताका मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान उक्ताडार आयलां अशी माहिती दोतोर मधू गोडकिरेकार हांणी दिली. ऋषीक खंय डिप्रेशनाची वखदां चालू आशिल्ली अशें दोतोराचें म्हणणें. आमी पोस्टमॉर्टम करता. खरी सुसायड एक्सिडंट ह्यो गजाली पुलीस ठरयता. तितूंतल्यो ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो आमी शुअरली सांगूंक शकता की त्यो सुसायड आशिल्ल्यो म्हणून. बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ताजे कांय रिपोर्ट्स येवपाचे उरल्या, थोडे येयल्या, पूण ताजे आमी कंक्लुजीव अजून कांय सांगूंक शकना. पण हितूंतलो व्हडलो मुद्दो हो की मागीर ते सुसायड जावं किंवा एक खंयचे तरी एका दुयेंताक लागून एक्सपायर्ड आनी जे मरतात ते एक 20, 22, 25 वर्सांचे भुरगे मरतात. तितूंतलो एक कॉमन ह्या 5 एक गजाल दोळ्या मुखार येयल्या की ह्या व्हडल्या कॉलेजींनी जे आतां ह्या व्हडले जे कॅम्पस आसा तितूंतल्यान एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बन्स आनी तितूंतल्यान जावपी डेथ्स हो एक नवो विशय मुखार येयला. कशें आसा की एक मनीस जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना तो स्वताचें लायफ सोंपोवंक शकता, ताका सुसायड म्हणटा. दुसरें एक जाता की तो लायफ निग्लेक्ट करता. आतां ही निग्लेक्ट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना वेगळे वेगळेचे तरेचे आसता. निग्लेक्ट म्हणल्यार आयचे ह्या केसीन सारको तो ताजे स्वताचे कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले. स्टोरी अशी की ताज्या चलये गर्लफ्रेंडान हैदराबादच्या कॅम्पसाक सुसायड केली आनी थंयचें वातावरण चेंज जावचें म्हणून थंयच्या मॅनेजमेंटान आनी पेरंट्सान ताका हांगा हाडलो. 1 म्हयनो जाल्लो आनी ते सुसायड हेका 2 म्हयने पयलूचे. आतां हांगा जरी हाडलो तेणी जवळ जवळ जॉब बिब सगळें सोडून दिल्लें. ताका त्यो हेज्यो ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो सायकॅट्रिस्टा कडल्यान आनी तितूंतल्यान तो न्हिदेच्यो बी गुळयो घेतालो. आतां मेरेनचे आमच्या मुखार येयला तें
त्यो अश्यो न्हिदे गुळयो न्हिदलो आसतनाच 2-3 दीस जेवं नाशिल्लो, ताका उलटी जाली आनी त्या उलटीचो कॉम्प्लिकेशन्स जावन तो न्हिदलो तितूंतच मेलो हें आतां मेरेन तरी दिसता. मुद्दाम तेणी चड टॅबलेटी घेवन गेलो अशें आतां तरी आमकां दिसना, रिपोर्ट मुखार येता ते कळटलें. तश्योच आनी 2-3 ज्यो केसी आशिल्ल्यो ज्यो हँगींग नाशिल्ल्यो तितूंकूय अशेंच आशिल्लें, कोणाक हेजे ऑर्गनाचें इन्फेक्शन जाल्लें, लग्नाचें हेचें आमगेलें लंग्साचें इन्फेक्शन्स जाल्लें आनी हितून म्हणजे जेवण सोडलेलें. दुसरे 2-3 केसीस आशिल्ल्यो तिंगा जेवण वेगळें आशिल्लें. एक फाटले केसीक तर तो हितून एनर्जी ड्रिंक्स, मागीर आमगेली सिंथेटीक फूड्स हाजेरूच सर्वायव आसतालो. ही एक सुरवाती केस जाली तितूंकूच अशेंच आशिल्लें. ते आमगेली कशी सिंथेटीक प्रोटीन्स बिटीन्स ते भरपूर घेताले आनी तेंचे कॉम्प्लिकेशन्स पूण हेल्थ इफेक्ट्स आसात. त्या हेल्थ इफेक्ट्सांची ह्यो आडत्यो परत्यो केसी आसा. म्हणजे हितूंतलेच मेन मुद्दो की ह्या भुरग्यां कडल्यान जावपी हेल्थ निग्लेक्ट हो ऑलमोस्ट कॉमन येयला. बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलां. बंगळुरूचे ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत मरण आयलां. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. बिट्स पिलानींतल्या 19 वर्साच्या ऋषी नायर ह्या भुरग्याचें मरण वादग्रस्त ठरलां. आतां ताजो पळय वैद्यकीय अहवाल आयला, त्या अहवालान सरळ म्हळां ही आत्महत्या न्ही, पूण अशे तरेचें मरण येवप हो आत्महत्या करपा सारकोच प्रकार. कारण ताका ह्या संस्थेनी पाठिंबो दिलो ना, पालकांच्योय कांय चूक जाल्यात आनी आमची पळय जी समाज वेवस्था आसा ती समाज वेवस्थाय अशे तरेच्यो केसीस हँडल करपाक घाळ ठरली. ताका लागून समाजान आपली जबाबदारी टाळपाचो प्रश्नच हांगा येना. सगळे लोक चुकल्यात आनी एका गरीब भुरग्याचो जो डिप्रेशनान गेल्लो ताजो बळी गेला. पळय ताजी एक लागींची मैत्रीण हालींच आत्महत्या करून मेल्ली, ताका लागून तो डिप्रेशनान गेल्लो. ताजी पेरंट्स गोंयची न्ही, पूण ती हाका सपोर्ट दिवपाक, पालव दिवपाक गोंयांत येवन राविल्ली. बिट्स पिलानीचो हो जो पळय कॉम्प्लेक्स आसा ताका तेकून ती रावताली. ती ताका डिप्रेशनाच्यो गुळयो दिताली, रातचे न्हिदपाच्यो गुळयो ती दिताली, हें ताका मॉनिटर करताले. पूण पालकांच्या हातान सगळें नासता. जेन्ना पळय डिप्रेशनान मनीस वता न्ही ताजे बरोबर ती 24 तास रावप काय ना, कॅम्पसान ती रावूं शकतात काय कितें अशे सगळे प्रश्न आसात. सो कॅम्पसान ती रावूं शकनात म्हणजे ती भायर रावताली. ज्या दिसा ताका मरण आयलें त्या दिसा ताणें न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो. न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो तो ताका एक ओकारी आयली म्हणटात आनी तो ही जी पळय ओक आयली ती ताणें परत भितर घेतली न्हिदेन. ताका ते भायर उडोवपाक कळिना. तातूंत तो उस्तुरे गेले, ताका घुस्मटून तो मेलो अशे तरेचो हो अहवाल सांगता. आतां तो ह्यो गुळयो घेतालो, तो डिप्रेशनान गेल्लो. ही जी पळय कॉलेज आसा बिट्स पिलानी कॉम्प्लेक्स तांणी दावो केला. फाटलो राज्यपालांनी जेन्ना एक अशे तरेची 4 मरणां जाल्लीं फाटल्या 9 म्हयन्यांत, तेन्ना ह्या इन्स्टिट्युशना कडेन ताणें अहवाल मागिल्लो आनी तांणी कळयल्लें की ना, आमचे कडेन अशे तरेचे मानसोपचार तज्ञ आसात जे आमी अपॉयंट केल्यात, तांची आमी 2 लाखा वयर खर्च करतात. पूण गजाल लक्षांत घेयात, ह्या केसीन भितर हे जे पळय मानसोपचार तज्ञ आसात, ही जी पळय मानसोपचार वेवस्था आसा तांणी तांकां भुरग्याक मदत केली काय कितें? भुरगो तांचे कडेन मदत मागपाक गेलो काय कितें? समज ताणें मदत मागपाक वचूं ना जाल्यार संस्थेचें काम न्ही अशे तरेचे भुरगे, तांचे पालक, हे भुरगे एकोडे रावतात तेन्ना थंयची वेवस्था हांकां पालव दिवप. म्हाका दिसता बिट्स पिलानी संस्था हातूंत खूब चुकल्या आनी तांणी आतां हाजे फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर वेवस्था निर्माण करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ईदाचो जुलूस. मोहम्मद पैगंबर हांचे विशीं फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्यान वास्कोत तणावाची स्थिती निर्माण जाली. मुस्लीम भावांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो. फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केली. उपरांत अनवळख्या आड वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कमेंट करपी 4 जाण आसात. भितरल्या दोगांनी कमेंट डिलीट केल्यात तर एकल्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. सबसे पहले मेरे तमाम भाइयों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज जो हुआ हमारे साथ वो बहुत बड़ी अफसोस की चीज़ है
कि एक किसी बंदे ने फेसबुक पर एक हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कुछ बद कलामी की है। हमारे हुजूर, हमारा ईमान जो है, हमारे हुजूर से मोहब्बत, अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहना, अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ही हमारा ईमान है। तो उसने हमारे ईमान को चोट पहुंचाई है, ये लिखकर हुजूर की शान में बद कलामी कर और उसी वजह से आज जो हमारे भाई जो इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने अपने मोहब्बत को इजहार करते हुए यहाँ पर आए और पुलिस स्टेशन में आकर इन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट दी और उस कंप्लेंट को हमारे डीवाईएसपी साहब और पीआई साहब ने उसको सीरियस लिया और उन्होंने सबके सामने ये प्रॉमिस किया है कि कानून के हिसाब से वो एफआईआर दर्ज करेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करता हूं कि ये बार बार ऐसा पहले भी हो चुका है और इस बार हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने इस बार हमारे ईमान को चोट पहुंचाई है और इसको हम जाया जाने नहीं देंगे। हम किसी भी तरह से इसको जाया नहीं जाने देंगे कि आइंदा से इसके बाद कोई भी हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने से पहले करोड़ों बार सोचे कि ये हुजूर हमारी जान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, इन द नेम ऑफ जूस हो मनीस आलेने आमचे प्रॉपर्टीचेर कमेंट करता एंड वी वोंट टॉलरेट एनी सच कमेंट आमी ते भाशेन कमेंट कोणी आमी आमच्या प्रॉपर्टीचेर केल्यार वी वोंट हे करपा ना ते सोडपाक ना। इफ पीपल इफ दे वॉन्ट peace, law and order in the state, so we request all this type of people, anti-social element, not to comment on a prophet, because we won't allow them to do such things. And unnecessary government police best harass करपाक, this will create a law and order situation. आणि इतले लायटली घेवपाना आनी पोलिसाक आमी कंप्लेंट फायल केला, हेजी पयलीं केले सड्याक पोलिसान रोखडो ताका धरून हाडलेलो फॉर मायनर। आतां हेजेर कंप्लेंट फायल केला, दोन total there are almost four of them. Two of them already deleted close side of their side and आता जोस तेका ते मारगांव कोलवाचो काय तरी तेका धरून हाडटले म्हणला पोलिसान। मॅक्स आहा जो तेका हाडला, तो भिवून सरेंडर जाला पोलिसांनी भितर रोडटा हात बी सोडून, बट पोलीस हॅज रजिस्टर्ड एफआयआर ऑन दिस पर्सन एंड जोसा की तेंच्यान सांगता आपण हाडून तेका अरेस्ट करतले। Regarding this type of cases, we want a law wherein if a person talks anything, any bad thing about any other religion, shoot him directly. Please, I request. We can't handle anymore. This is the not first case, okay? Many a case, most of the cases are like this. Please, I request CM and our Prime Minister to make a law regarding this type of cases. मैंने एक बार बोला है कि लीगल एक्शन लेंगे, जो बनता है वो लेंगे। ऐसा आवाज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये भी बोलता मैं। हाँ, आवाज़ बढ़ा के प्रेशराइज करने का टेक्निक में इधर यूज़ नहीं करने का, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। हमने तुरंत मतलब और अभी करेंगे वो नहीं, अभी बोला तो आपका ही जो आदमी है जो कंप्लेंट लेके हाथ में है, उसके साथ एफआईआर बन के हाथ में देंगे एफआईआर। कोलवाड जेलीतल्या कैद्याकडे 12 मोबाईल सापडले, ते भायर तंबाखूची काय पाकिटां सापडिल्ल्याची माहिती मेळटा। उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला क्रायम ब्रांच आणि घुळे विरोधी पथकान ही कारवाई केली। हे कारवाये वेळार पोलीस महानिरीक्षक हजर आशिल्ले। कोलवाळे जेलीत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाच्या उद्देशान ही कारवाई केली। शेनवारा कोलवाड जेलीतल्या कैद्यांकडे 12 मोबाईल सापडले, तसेच काय प्रमाणात गुळे वखदां सापडिल्ली। हे प्रकरणाआड उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला गुळे वखदां विरोधी पंगडान कारवाई केली। कोलवाड जेलीत गांजा सापडप, कैद्यांकडे मोबाईल फोन सापडप आणि हेर बेकायदेशीर प्रकरणाक लागून कोलवाड जेलीचे नाव पिड्ड्यार जाल्ले आसा। हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात। कोलवाळ सेंट्रल जेलांतलो इशू परत एकदा गाजता। पोलिसांनी आज रेड मारून थंय कांय मोबायल जप्त केल्यात। हे सतत आत्र्या पैऱ्यान ही अशे तरेचे बातम्यो आमकां आयकूं येतात। हे जे पळय कैदी आसात ते झगडी करतात, मारामारी करतात, तांचे कडेन मोबायल सापडटात, तांचे कडेन कांय अंमली पदार्थ सापडटात, सोरो सापडटा, हे प्रकार थंय कॉमन। हे हांगाच न्ही, देशभरांतल्या जेलांनी अशे तरेचे घडणुको घडटात, अशे तरेचे अहवाल आमकां सतत मेळत असतात। कोलवाळ जेलान अशें कित्याक घडटा अशें जेन्ना बातमी आयल्यो तेन्ना हांवें कांय पोलीस अधिकाऱ्या कडेन चर्चा केली। ताणें म्हाका जी पळय म्हायती दिली ती खूब इंट्रस्टींग। ते म्हणटात की हे सगळे पळय जे कैदी आहात ते सामके सराईत कैदी, म्हणजे ते सतत मारामारी करतात, कायदा आनी सुवेवस्थेची निर्माण करतात परिस्थिती। तांचेर जर थंयच्या तुरुंगा अधिकाऱ्यान जर चड इल्लो कडक जर कारवाय सुरू केली जाल्यार मागीर ते ह्युमन रायट्स कमिशनाक तक्रारी करतात।
परत ह्युमन रायट्सा कडल्यान एक्शन जातात, इन्क्वायरी जाता, हाजी कटकट सदांच हे जे पळय तुरुंगाचे अधिकारी आसात, बंदखणीचे अधिकारी आहात, तांकां सदांच कटकट दिसत आयल्या. सो ह्या कैद्यांची कटकटी नाका म्हणून जे पळय सकयले पळय जे कोण अधिकारी लेवलाचेर तशें जाता अशें न्ही, पूण सकयल जे पळय कोण शिपाय लेवलाचेर हें जावूं शकता की चल हो कटकट करता, त्रास दिता, मारामारी करतलो, आमच्या आंगार येतलो, त्या परत चल मोबायल वापरपा दी, त्रास जायना न्ही कोणाक, अशें म्हणून हळूच हे शिपाईच तांकां मोबायल हाडून दितात काय कितें, अशे तरेचे दुबाव आतां व्यक्त जातात. पूण हातूंत भितर एक विसियस सर्कल पळयला आमी, म्हणजे कैदी भितर आयलो, गुन्यांव करून तो भितर येता, भितरय तो मस्ती करता म्हूण तांकां थातारून दवरपाचो प्रयत्न करता, थातारून दवरपाचो भाग म्हूण तांकां तांचे कडेन पयशे घेवन तांकां मोबायल दिवप, परत क्रिमिनल आनीक तांचे पळय वायट करतो आनीक वाडपाची शक्यता, परत ते तकलेर हांचे बसतात, आपले तकलेर बसचे न्ही म्हणून तांणी कागाळी करचे न्ही म्हणून परत तांकां मोबायल दिवप, परत तांकां जाय तें करपा दिवप, आनी जाय तें करपा दिलें जाल्यार तांणी मस्ती करप. म्हाका दिसता हे जे पळय कितें घुसपागोंदळ आनी हे जे पळय कितें दुश्टचक्र आहा ताजेर एक सासणाचो उपाय सोदपाची गरज आहा. हे जे पळय कैदी आहात तांकां कशे तरेन मानसीक ट्रिटमेंट करतले, कशे तरेन तांचे वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले, कशे तरेन ते हाताभायर तांची परिस्थिती वचची ना, कशे तरेन ह्या कायद्यान भितर कायदा आनी सुवेवस्था मेंटेन जातली, आनी कशे तरेन शिपाई धरून ते अधिकारी हे हाता भायर कायद्या भायल्यो गजाली तांकां मागीर मोबायल दिवप, बाकीचे गजाली हाडून दिवप, सोरो हाडून दिवप, कायद्या भायल्यो गजाली करपाक धजावचे नात, अशे तरेची एक वेवस्था म्हाका दिसता बरे तज्ञा कडेन उलोवन ही वेवस्था निर्माण करपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांबोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय जालां. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय पुराय जातलें. काम पुराय जालें की रोखडेंच हें हॉस्पिटल लोकां खातीर उक्तें करतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. बांबोळे जावपा आशिल्ले कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम फुडल्या वर्सा मेरेन पुराय जातलें म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. तशेंच GST स्लॅबांत केल्ल्या बदलाचो भलायकी क्षेत्रांतूय बरोच फायदो जातलो. कॅन्सरा वयल्या वखदा वयलो GST रद्द जाल्ल्यान लोकांक ताचो फायदो जातलो म्हणून विश्वजीत राणेन सांगलें. Cancer before the election, before 2026, next year we will complete the hospital and we'll see how at the earliest with Tata Memorial we have put a structure in place because we have to have arrangement with Tata Memorial Alliance which is already there on paper. We have signed a preliminary MOU for the OPDs. We have to now take that your respective MOU. We have to make it and formalize it along with there will be members from Tata Memorial. And there will be limited political interference and it will be an autonomous, semi-autonomous body and a sort of a trust type of structure under the state government which will be monitored and so that we can get the best of medicines under confidentiality pricing. Also we are now trying our best to see that we can pass on the benefit to the consumer. Honorable Prime Minister Modi ji has brought a landmark reforms in terms of reduction of GST and transformation of the GST new policy. Healthcare is getting tremendous amount of benefits, medicines and several other things. Same way, Tata Memorial with the large volumes that they procure, that rate will be applicable to the state government. So we'll be having tremendous amount of savings and we'll be in a position to procure the best of medicines for the people of the state of Goa and this is all with the vision of the Honorable Prime Minister. So कितली percentage complete झाला आता म्हणल्यार? एक 30% तुवें धरल्यार जाता न्ही. एकदा स्ट्रक्चर वयता हांव दर तुमी पळयला दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या. थंय लिनियॅक 2 लिनियॅक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा. म्हणजे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले बाकीचे वॉल्स एंड ऑल विल गेट रेडी व्हेरी फास्ट. Along with that will come all the internal infrastructure that is required and we are putting a monitoring body in place which we are putting along with the doctors of Tata Memorial so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines which are already established so we are able to monitor it properly. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सभापतीच्या निवडी खातीर राज्यपालान एका दिसाचें अधिवेशन आपयलां. हे अधिवेशन 25 सप्टेंबराक जातलें. सभापती रमेश तवडकराच्या राजिनाम्या उपरांत हे पद रितें आशिल्लें. भाजपा वतीन आमदार गणेश गांवकार सभापती पदाचे उमेदवार आसतले जाल्यार दुसरे वटेन विरोधकांनी आपले वटेन उमेदवार दवरपाचें थारायलां.
सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी सभापतीचो राजिनामो दिल्या उपरांत सभापतीचे जे पद आसा ते रिकामी आशिल्ले आनी ताचेच खातीर आतां 25 सप्टेंबराक एका दिसाचें अधिवेशन आपयल्लें आसा आनी हो जो आदेश आसा तो गव्हर्नर ऑफ गोवा हांच्यांनी आदेश दिला की 25 सप्टेंबराक एका दिसाचें अधिवेशन जातलें आनी तातूंतूच थारायतले की कोण फुडलो सभापती आसतलो. आमी जर पळयलें जाल्यार खुबश्या जाणांची नांवां मुखार येतात. तेच प्रमाणे सावड्ड्याचे आमदार जे आसात ते गणेश गांवकर हांचें सुद्दां नांव मुखार येता. जाल्यार हाचे फुडें पळोवचें पडटलें की फुडलो सभापती कोण जातलो. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हजी बस येवजणे खाला गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था सुदारतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. राजधानी पणजेच्या धर्तरेचेर सांखळी मतदारसंघातल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर 4 इलेक्ट्रीक बसी सुरू केल्यात. या बसींच्या शुभारंभी सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. खासगी बसवाल्यांनी हे येवजणेत स्वताक आस्पावन घेवचे अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. कदंबा कॉर्पोरेशनच्या वतीन आम्ही 4 बसीसच्या लॉन्चिंग करता. हे 4 बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस आम्ही ईव्ही चार्जिंग ग्रामीण भागात खूप मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आणि कदंबा कॉर्पोरेशन गेले फाटली 2-3 वर्सां कंटिन्युअसली ईव्ही बसीस ह्यो गोंयांतल्या ग्रामीण भागात ट्रान्सपोर्टेशन लोकांक दिवपा खातीर सातत्यान सुरू करता. आयज सांखळे भागांतल्यान लोकांक सर्विसीस सांखळेंतल्यान डायरेक्टली पणजे पर्यंत ग्रामीण कनेक्टिविटी मेळची म्हणून ह्या बसीचो उपयोग सांखळे आनी पुराय परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक जातलो. हांव परत एकदां आमचे कदंबा कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन MD आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी परत सांगता की म्हाजी बस ही स्कीम आमी जी काडल्या ही खरोखरूच बसकारांक आनी लोकांक दोगांयकूय फायद्याची आसा. त्या बसीचो फायदो हो जर सगळ्यांनी घेतलो आसत जाल्यार नक्कीच म्हणजे गोंयांतलें पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम जे सुदारपाक जाय ते खूब मोठ्या प्रमाणात सुदारतले आनी ग्रामीण कनेक्टिविटी लोकां खातीर मेळपाक जाय ताचो खूब फायदो म्हणजे गव्हर्मेंट कामाक वचपी आसत किंवा प्रायवेट जॉबाक वचपी आसत स्टुडंट्सां खातीर आसतलो. हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या लोकांक जातलो. हांव परत एकदां KTCचे खूब खूब अभिनंदन. 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेक भाजप पक्षाचें सरकार परतून एक फावट सत्तेर हाडटलो असो संकल्प भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपल्या जल्मदिसा वेळार घेतलो. येता ते वेंचणुकेक 51% मोख मेळोवपाचो यत्न आसा अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें. म्हजो संकल्प एकूच आसा तो मनांतल्या मनांनी आसा तो ओपनूय आसा आनी तो संकल्प म्हटल्यार आमकां परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत भितर हाडपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीचें सरकार जें केंद्रांत चलता तांकां आमकां तें गिफ्ट दिवपाक जाय आनी म्हणून आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकट डॉ. प्रमोद सावंताचें सरकार चलतना सरकार आनी पक्ष हे दोन्ही एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा की सगळ्यांक लागीं करपाचें सगळ्यांक एकठांय करपाचें आनी 51% मतदान हें आमकां जावपाक जाय जें आमकां लोकसभेत जाल्लें आसा. आय रिपीट आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हें आमचें जाल्लें आसा. तें आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. संरक्षणाच्या दिश्टीन राखून दवरिल्ली आनी वाडून 10 वर्सां जाल्ली संरक्षीत झाडां यान फुडें कातरपाक मेळची नात. हे सुचीत नव्यान खंयच्या खंयच्या झाडांचो आस्पाव करचो हे विशीं तशेंच झाडांच्या संरक्षणा विशीं नवी नेमावळ तयार करपाची सुचोवणी आपणे खात्याक दिल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें. तशेंच वास्कोच्या बेट आयलंडाक रिझर्व म्हूण जाहीर करपाचो निर्णय घेतला. त्या भायर काणकोण तालुक्यांतल्या गालजीबाग वाठारांत मरीन कन्झर्वेशन करपाचो विचार आशिल्ल्याचें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयकात. आयज बरें काम चल्लां. GFDCचे इंटरलँड ट्युरिझम म्हणजे भितर रानान जें कितें जाता तें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां काम दिल्लें आसा. आमी बी काल प्रेझेंटेशन प्रत्येक कडेन घेतलेलें आसा एक्सपर्ट्स इन मरीन कन्झर्वेशन. आमचे बॅट आयलंडाक आमी रिझर्व म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचें आमचें प्रोसेस चालू जाला आनी त्या भायर मरीन कन्झर्वेशन रिझर्व आमी गालजीबाग आमी करपाचें केल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्ले अ व्हेरी
big role in the long-term conservation. सर लास्ट वन मोर थिंग इज 10 वर्सांच्या वयर झाडां आतां कातरून दिवचे न्हय 10 म्हणल्यार वर्साचे जे शेड्यूल झाडां त्यो फाल्यां तूं बुश कापता काय कितें कापता जाल्यार बोराचें झाड विच इज नॉट अंडर द शेड्यूल दॅट विल नॉट बी अलाउड. सो फॉर दॅट दे आर फ्रेमिंग द रूल्स. आय हॅव आस्क्ड देम टू रिफ्रेम द रूल्स अँड अल्टिमेटली वी हॅव टू सी अँड देन इवन एनी कंस्ट्रक्शन एनी इज हॅपनिंग इट बाय मेंटेनिंग द greenery and these trees you can do around it. There's So strict action will be taken for without taking We are in permissions. the process of framing the rules. We will do it. I've given a word on stage with Pele, and he expressed his thing, and I already had it in mind, and I'm happy that somebody brought it up so that we are able to take it forward. Ultimately, government is to adopt and adapt to the thought process of everybody. 5 सप्टेंबराक जाल्ल्या शिक्षक दिसा निमतान दर्यादेग वाठारांत 330 झाडां लायलीं. कुडचडेच्या सर्वोदय हायस्कुलाचे शिक्षक आनी विद्यार्थी ह्या उपक्रमांत वांटेकार जाल्ले. ह्या उपक्रमांतल्यान पर्यावरण संवर्धन आनी जापसालदारकेचो संदेश दिला. RFO राजेश नायक हांच्या नेतृत्वाखाला हो उपक्रम चालीक लायलो. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.